आमगेल खान जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता सर. आज हांव आमचे गेलेले सिंपल सकाळची ब्रेकफास्टाक म्हळ्यार कापीक उडदा पावळो ताजी रेसिपी घेवन आयल्या. भाय सकाळी आमकां खाणा जेवपा जाल्यार हांव फुडली वसूची 1 पाव उडदा दाळी 3 घंटे तिंबोवन घेतला आनी 3 पाव तांदूळ तिंबोवन घेतला. तुम्ही खंयची ग्लासान उडदा दाळ तिंबयताची त्याची ग्लासान 3 ग्लास तांदूळ म्हळ्यार 1:3 प्रपोर्शनरी उडीद आनी तांदूळ तिंबत घालका. आता मी फस्ट उडीद गुडगुडान वाटूया. रगड धुवन रेडी दवरला. उडदा दाळ आमी टिल्टिंगान घालया. हांव पयलीं व्हिडिओर म्हणला कोणा लागीं टिल्टिंग ना तांणी मिक्सरारी उडदा दाळी तांदूळ वाटू येता. आमगे ते टिल्टिंग आसा सो हांव उडदा दाळ टिल्टिंगार घालतलें. येदे उडदा घालून उडदा दाळ आमी सारून घेवया. आता एक 15 मिनिट बरी उडदा दाळ टिल्टिंगार वाटी लाय गुडगुड येता. मध्ये मध्ये तुम्ही चाळून घेवका. ನಾನು आता उडदा दाळी कुडके कुडके साईड आमचं थंडही वरता. 15 मिनिट जाल्ला. उडीद आमगेलो वाटून लाय गुडगुड येला. आमी आता पीठ काडया उडदाचे. आता हंतूची उडीद काडतरी हांव तांदूळ घालतर सर. ह्यो तांदूळ नयो वाटून घेवका. एक चूर कणी वरूनच थोडे उद्दा घालतर सर आणि लायकोन सारून घेवया. आता ह्या स्टेजार आम्ही पीठ काडया. तांदळा पीठ हांव उडदांत काडून घेतला. हे पीठ अशी समोरची भरसून 1 लाख भरसून घेवयाची. भरसून घेतरी तोपाक सायडा लागील पीठ पुरे अशी मध्य करून घेवयाची. तशी त्या तोपास म्हण जाल्यार लायक जायना. तशी कोण जेतरी वयर दखून 1 मुष्टी म्हळ्यार तुमगेल टेस्टा प्रकार हांव 1 मुष्टी मीठ घाला. अशी मीठ पिठा वयरी घालून सोडाची आनी भरसूचे वचूं नकाची. हे अशी पीठ आमी ओवरनाईट फर्मेंट करू दवरतर आसाची. काल रात्री वाटून दवरलेलं उडदा पीठ अशी फुगला. लायकोन एक तवलो घालून चाळून घेवयाची आनी मीठ पळयाची. पिठाची कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करायची. सुकेस म्हण जाल्यार उद्दा घालता. आता हे पीठ सुकेस हांव थोडे उद्दा घालता आनी समकोन घेता पीठ. बरें उद्दा घालला पिठाक आनी थोडे धरता. पातळ करू नकाची पीठ. बरी सुके दवर नकाची. हें करेक्ट हळटा पिठाचे. आनी आमी पळो काडू स्टार्ट करूया. पळय काय लायक तापल्या. पिठाक मीठ पळोवन घेवयाची आनी अशी बरशी तरी एक दवलो उबारून कायली वयर घालायची. ढंकून घेवयाची. एक साईड पळो भाजला. थोडे तेल घालायचे वयरी. उमटी घालायची. पळो भाजला 2 सायडांनी. उडदा पोळ्याक लावच्याक आमी आल्ला चटणी वाटी तर आसाची. त्या चटणी कसं घालची म्हणून पळया. हांव थोड एक नारळाचे 1 वड म्हळ्यार अर्ध नारळ ताजे सोय कांतून घेतला. ताका एक 3 सुकी मिरसांग भाजील दवरल्या. सान 1 चिंचमा कुडको. मीठ 1 टेबल स्पून. मीठ आनी मिरसांग तुमगेल टेस्टा प्रकार एडजस्ट करायची. तरणी मिरसांग हांव 5 घेतल्या. तुमगेल टेस्टा प्रकार एडजस्ट करायची. एक सान 1 आल्या कुडको
आता हें पुरो ओटू घालून आमी चिटणी वांटूया. चिटणी कमी पडणं घालया. हांव नाल्लाचें तेल घेतला. सासम घालया 1 चमचे बरी. चटणी रेडी आसा आमगेली. उनु उडदा पावलो आनी चटणी रेडी. कापे पिवच्या बशेची. आमगेल हे व्हिडिओ पळयल्याक तुमकां धन्यवाद. आमगेल चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.